पोर्चुगीज राजवटी पयलीं गोंयांत भोज, कदंब, विजयनगर, विजापूर, सुलतान हांच्यो राजवटी आशिल्ल्याचे सगळ्यांक खबर आसा. ते भायर 4थ्या शेंकड्यांत हैहय्या कुळांतल्या धर्मा यजनोची राजवट आशिल्ल्याचे एका शिलालेखावयल्यान सिद्ध जालें. पर्ये भूमिका देवळा कुशीच्या शिलालेखाचो अभ्यास करून उडपीचे पुराभिलेख शास्त्रज्ञ प्राध्यापक टी मुरुगेशी हांणी हो निकश काढला. As stated in the inscription, Dharma Yajno, a king of Ayaya family, performed a yajna or a sacrifice in the Bhumika temple. Now it is a completely dilapidated condition, and along with his army, he conducted a sacrifice, and it could be the pillar could be a Upastamba. And this inscription is very important so far concerned the Goa history and culture. It was the earliest known record of Goa on paleographical basis, that is on the basis of the writing. We come to the conclusion that it belongs to 4th or 5th century AD. हाच्या पयलीं 1993 तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे आणि हो जेन्ना शिलालेख पळयलो तेन्ना त्या शिलालेखाच्या संदर्भात तेंच्यांनी तेन्नाचे पुरातत्व खात्याचे डायरेक्टर डॉक्टर पी शिरोडकर यांच्या नदरेक हाडून दिले आणि तेंच्यांनी हेचे वाचन जे आसा ते करपाचो यत्न केलो आनी स्पश्ट असो अर्थबोध जायना जालो. मागीर आमच्या लक्षात येयलें की ह्या शिलालेखाचे परते वाचन जावपाक जाय म्हणून हांवें जायत्या लोकां कडेन संपर्क साधलो. हालींच आमच्या कडेन उडपी हांगासले पुरातत्व अभ्यासक आणि संशोधक टी मुरुगेशी येयल्ले तेन्ना हांवें हो शिलालेख तांकां दाखयलो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.